नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. केंद्र सरकारान कृषी कायदो फाटी गेलो. रैताल्या आंदोलनाक जय. शिरशीत गोडधोड वाटून विजयोत्सव साजरो. शिरसी रैतान देशव्यापी संप पुकारनं 3 कृषी कायदे फाटी घेऊ जाय म्हणून केंद्र सरकाराचेर दबाव हाडिलो. तो सरकारान अखेर फाटी गेलो. त्या निमित्यान रैत भूमी हक्क संघर्ष समितीन गोडधोड वाटून आंदोलन साजर केलो. शिरशीच्या बिड्डीबैल हिंगाच्या गांधी पुतळ्याक भूमी हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष श्री रवींद्र नाईक हेमी मालार्पण केले. त्यावेळार तेमी सांगले की केंद्र सरकारान कृषी रैत विरोधी कायदो फाटी घेयलो हो आंदोलनकारालो मेळिल्लो एक ऐतिहासीक विजय आसा. फाटी ही ईस्ट इंडिया कंपनी विरुद्ध लढणं देशाक स्वातंत्र्य मेळिल्ले जाल्यार कॉर्पोरेट कंपनी मार्फत देशाच्या रैताचेर व्यवहार नियंत्रित करूक सरकाराल्या येवजणेचे खंडन करतात अशें रवींद्र नाईक हेमी सांगले. 15 महिन्याचो सुदीर्घ असो संप करून त्या संपादरम्यान 357 रैत मृत जाले. हजारांशी रैताक नष्ट सोंसचे तर पडलेच. तशेंच निरपराधी रैताचेर क्रिमिनल प्रकरण दाखल केल्ली फाटी घेवू जाय आनी नुकसान जाल्ल्या रैताक परिहार दिवू जाय असो संघर्ष समितीचे अध्यक्ष श्री रवींद्र नाईक हेमी आग्रह केलो. या वेळार लक्ष्मण माळकनवर, जिम्म मराठी, राजू नारेबैल, शिवप्पा हंचिनकेरी, अब्दुल साब, इब्राहिम इस्लुरू, गणपती नाईक आणि इतर हजर आशिल्ले. ಕಳೆದ 15 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 3 ಕೃಷಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿರಂತರವಾದ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ 3 ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ರೈತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವಂತ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿರುವುದು ಇದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. बदलत्या हवामानान सगळ्यात जास्त फटको शेतकऱ्याक. कारवार जागतिक तापमान वाढ रौद्र रूप धारण करते असताना तुतूर वाढच्या प्रदूषणाची भर पडते असा. चक्रीवादळ, पूर, खंयच्या वेळार पडतो पावस असे बदलत्या हवामानान पिकाचेर परिणाम जावला. असे बदलत्या हवामानातलो फटको सगळ्यात जास्त शेतकऱ्याक बसला असा. वातावरणात पुरेशे बाष्प, तापमान वाढ जाल्ल्यान समुद्रात कमी दाबाचो पट्टो निर्माण जाता आणि पावस पडता. अशी स्थिती वर्षभरात केन्ना बी जाती असून पावस खंयच्या बी वेळार पडता आणि पिकाक कीड लागती आशिल्ल्यान शेती उत्पादनार परिणाम दिसून येता. वेळान पडतो पावस, पावसात पडतो खंड, खरीप असो किंवा रब्बी हंगाम, नेमकी पिकाची काढणी करताना म्हटल्यार ऑक्टोबर ते डिसेंबर आणि फेब्रुवारी ते एप्रिल मध्ये पडतो अकस्मात पावस शेतकऱ्याक अडचणीक भर घालती असा. ढग, पावसाचो खेळ आणि दीस रात्रीच्या हवामानात बदल जाती आशिल्ल्यान त्याचो परिणाम आंबो, काजू, सुपारी या पिकाचेर दिसून येता. हवामानात बदल जाती आशिल्ल्यान खंयच्या वेळार पडच्या पावसान शेताची पुराय साखळीच विस्कळीत जाली आसा. नैसर्गिक आपत्तीमुळे जावचे नुकसान थांबवण्यासाठी योग्य विचार प्रशासना खंयच्यान जाते नाशिल्ल्यान शेतकऱ्याक नैसर्गिक आपत्तीचो सामना करचो पडटा. गरमी, थंडी आणि दमट ह्या प्रकारचे बदल हवामानात जाती आसात. त्याका लागून कीड पडचे प्रकार वाढते असून त्याचो परिणाम भाजीपालो, कडधान्य आणि बागायत क्षेत्राचेर जाती आसा.
अकस्मात पडतो पाऊस आणि आता जावच्या हवामानात बदल हाचो परिणाम काजू आंबो मिरसांग या पिकाचेर दिसून येता. पिके वेळार पावस पडटे आशिल्ल्यान पीक मोठ्या प्रमाणात नष्ट जाती आसा. ताका लागून शेतकऱ्याले बजेट पुराय बिगन गेल्ले आसा. पावसाच्या पुरामुळे शेतांतली बरी माती व्हांवन गेल्ल्यान जमनीचो मुख्य अंश नष्ट जालो आसा. तेजेर शेतकरी हतबल जालात. कारवारच्या बाड ग्रामाच्या श्री महादेवस्थानाचो जात्रेचो उत्सव आज. कारवार शहराचे अतिप्राचीन अशी 18 ग्रामाचो ग्रामदेव श्री महादेव देवाली कार्तिक मासात जावची कार्तिक पौर्णिमेचे कार्तिकोत्सव खूप उत्साहात सादर जालो. हो कार्तिक उत्सव वर्ष पद्धती प्रमाणे श्री महादेवाली विशेष पूजकन देवाली उत्सव मूर्ती पालखेत बसवून ग्रामाच्या विविध भागात आणि देवस्थानात भेट देऊन भक्तांक श्रीले दर्शन दितात. आणि या वेळार सांजेचे श्री महागणपती देवस्थानाच्या आवारात वार्षिक वनभोजन कार्यक्रम आचरण करतात. अनादिकालाच्या कळस आणि चिपकर कुटुंबियातर्फेन श्रीच्या पालखीची सेवा श्रद्धापूर्वक करून कृतज्ञ जातात. दुसऱ्या दिसाक दैकाला उत्सव जाता आणि नंतर पवित्र समुद्र स्नानानंतर या उत्सवाची सांगता जाता. भटकळात बातमीदाराचेर बुरखाधारीत केलो हल्लो. भटकळ उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भटकळचो करावळी समाचार नावाच्या वेब पोर्टल बातमीदार श्री अर्जुन मल्ल्या हेमी भटकळ नगरसभेच्या कॉम्प्लेक्साच्या आपल्या ऑफिसांतल्यान घर वयतना बेळके हिंगा अपरिचित बुरखाधारी 6 जण व्यक्तीन लोखंडी रॉड आणि लाकडी दांड्यान त्यांचेर हल्ले केली घटना घडली. या हल्ल्याच्या आवाजात स्थानिक लोक हजर जातपर्यंत बुरखाधारी फरार झाले. या हल्ल्यात अर्जुन हेमगेलो हात मोडला. तेमकां भटकळ सरकारी आस्पत्रेत दाखल करून प्राथमिक उपचार केले. पुढील उपचारा खातीर कुंदापूर आस्पत्रेत दाखल केला. घटनास्थळार पोलीस पावले प्रकरण दाखल करून गेला असे कळयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.